सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मारिया फ्रांसिस्का रॉड्रिक्स सोंपल्यार 2 वर्सां भरतात. देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. त्याच बरोबर आज बर्थडे लिएन रॉड्रिगीस, ग्लॅडी कार्दोज, जेम्स पेरीस, माशिका कुलासो आनी लग्नाच्या वर्साचो दीस फ्रांसिस्को फेर्नांडीस आनी पिएदाद गामा ह्या सगळ्या बाबा भयणां पासत तांच्या कुटुंबा पासत मागुया. तशेंच कार्दोज व्हडलें बाटवाण हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. इजाबेल फेर्नांडीस, आना पिशेत, गोन्साल पाइटो, झेवियर फेर्नांडीस, कॅमी औराजो, मिगेल पेरेरा, फिलोमेना पेरेरा, मारिया पेरेरा, निलवेट फेरेरा, टॉबलिस पिशेतो. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी पवित्र भेट आमकां फळादीक जावची पासत आमी पातकी म्हूण उगडास करून सगळी खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोलें मागुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत मागीर सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोधी कुळात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, पवित्र आत्म्याचे शिकोवणे वरवीं तुका बाप म्हूण उलो मारूंक आमी ती धीर घेता. तुवें आपणायलोल्या भुरग्यांची चाल आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुवें बसयलोल्या दायजांत भितर सरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजिकियल प्रवदेच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, तूं फितूर गोरण्या मोदें जियेताय. दोळे आसून तीं पळयनात, कान आसून तीं आयकनात, कित्याक तीं खरेपणी फितूर गोरण्यांतलीं. तूं मनशाच्या पुता निर्वासनांत वचूंक तुजी पोटली तयार कर आनी दीस उजवाडा तांचे मुखार
तुका पळोवंक जाता तेन्ना तुजो गांव सोडून वच. तांच्या दोळ्या मुखार पोद्दिशी कसो आसाय त्या जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार वच. ती घोडये आपूण फितूर गोरण्यांतली म्हूण ओळखूंक पावतली. तांच्या दोळ्या मुखार दिसा उजवाड्या तुजें सामोण निर्वाशी काटली पोटली कशी तूं बांदतलोय, आनी सांजे तांच्या दोळ्या मुखार निर्वाशी लोक भायर सोदता तसो तूं भायर सोदतलोय. ती पोलेता आसतना वणटीक बुराक कर आनी तांतल्यान भायर सर. तांच्या दोळ्या मुखार तुजी काटली पोटली कांदार मारतलोय, आनी कालोक पडलो म्हणटूच भायर सरून वेतलोय. गांव पळयतना जावं तुजें तोंड दामतलोय, कित्याक इस्रायेलाच्या गोरण्या पासत हांवें तुका एक कुणा केला. म्हाका फर्मायलें तशें हांवें केलें. एक निर्वाशी मनीस आपलें सामोण तयार कोत्ता तशें दिसा उजवाडा हांवें म्हजी काटली पोटली बांदली, आनी सांजे म्हज्या हातांत हांवें वणटीक बुराक केलो. काळोख पडलो तसो हांव भायर सरलों, आनी ती पळयता आसतना म्हजी काटली पोटली हांवें कांदार मारली. दुसरे सकाळीं सोरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें, मनशाच्या पुता, इस्रायेलाच्या गोरण्यांन त्या फेतूर गोरण्यांन तूं कितें कोत्ता गाय म्हूण तुका विचारूंक ना? तांकां सांग. सोरेस्पोर अशें सांगता, तें बाकीत जेरुसलेमाच्या कुंवरा विशीं आनी खंयसरूय ती रावतल्या इस्रायेलाच्या आख्या गोरण्यांतल्या लोकां विशीं अशें सांग. हांव तुमकां एक कुणा. हांवें करून दाखयलां तशें तांकां घडटलें. ती पोद्देसान वेतली, निर्वाशी जातली. तांचो कुंवर कालोखांत आपलें सामोण खांदार मारतलो, आनी भायर सरून वणटीक बुराक केल्ल्या बुराकांतल्यान भायर सरून वेतलो. आपल्या दोळ्यांनी गांव पळयना जावं तो आपलें तोंड दामतलो. सुरेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां कधीच विसरूं नाका. सगळीं म्हणुया. सुरेस्पराचीं कर्तुत्वां कधीच विसरूं नाका. तरी आसतना भोवत्या देवाची तांणी परिक्षा केली आनी ताका चालयलो. ताच्या आज्ञांक तांणी पाट केली. आपल्या पुर्वजां भाशेन नीत वाद सोडून ती अविस्वाशी जाली. सोदोळ दोनू भाशेन घातकी जावन ती ताचेर पोत्तली. सबाब. सुरेस्पराचीं कर्तुत्वां कधीच विसरूं नाका. दोंगराचे कुड्ड्या देवांक बसून तांणी ताचो राग पेटयलो आनी मुर्ती करून ताका तिडकायलो. हें सगळें आयकना फुडें देवाचो राग पेटलो. इस्रायेलाक ताणें साफ सोडून उडयलो. जबाब. सुरेस्पराचीं कर्तुत्वां कधीच विसरूं नाका. आपल्या पदवेच्या स्थानांत ताणें गुलामपणांक सांपडावंक सोडले. आपले मोहिमेचें बिराड दुस्मानाच्या हातान पडूंक दिलें. आपले स्पोजेक तरवारींनी मारूंक वर्शिल्ली. आपणे विचून काडलेल्यांचेर इतलो ताचो राग. सबाब. सुरेस्पराचीं कर्तुत्वां केदींच विसरूं नाका. उद्गार बिरावया.
तुज्या मुखामलाचो पोचोल तुज्या सांकरांचेर फांकूय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. Sorvespor तुमचे सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुंया. पेद्रून जेजू सोरशें येवन मुडे, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो? 7 पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली. 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतले एका राजा पुरी सुर्गेचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 ताळेंत आसलोल्या एकल्या चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना आतां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय भोगशिलें. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलोलो आपणा बरोबर एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसूर ताणें ताका बुणकुडींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयाक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यान दोनयान ताका कोसोबाच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या बाबा भयणीक काळजांतावन भोगशिना जशें जाल्यार म्हजो सुर्गेचो बाप तुमकांय भोगसूचो ना. हें उलोवन सोंपयले उपरांत जेजू गलिलिया सोडून गेलो आनी जॉर्दाना पलतडी जुदयाच्या प्रांतांत आयलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबू बिरानो, आयचें शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार पेद्रूक दवरता. पेद्रू जेजूशी येवन ताचो प्रश्न कितले पावटी भोगसूचो? म्हज्या दुस्मानाक, म्हजेर वायट करतल्याक 7 पावटी लेगून. 7 हो आंकडो हेब्रेवांक सुपूर्ण आंकडो, परफेक्ट नंबर. जेन्ना पेद्रू म्हणटा हांव 7 पावटी भोगशितां जाल्यार हांव परफेक्ट जातलो न्हय. जेजूचो जबाब ताका बोलतोच मेवता. जेजू म्हणटा 7 पावटी न्हय, 70 पावटी 7. बिग नंबर. अनलिमिटेड नंबर ऑफ टायम्स वी आर कॉल्ड टू फॉरगिव्ह. घोडे पेद्रू चिंतालो, हांव सांगता तें बरें सांगता, कित्याक देवाचो समज तेन्ना समजचो आसलोलो. देव पासून 3 पावटी भोगशिता, 4थी पावटी खास लायता. पेद्रू हो आंकडो वाडयता आनी आपूण एकदम बरो सुपूर्ण अशें म्हूण सुपूर्ण जावपाचें दाखयता. तेन्ना सुपूर्ण जातलो जाल्यार आंकडो लागना. मनशान आपल्या भावाक भयणीक
जितलेय पावटी गरज आसा तितलेय पावटी तांकां बोगसूंक जाय. मिसाची भेटीन वांटो घेता आसतना आमकां आमचीच गोत हाडुया. घडये आमकां घडये थोडी भावां भयणां मानवनात, दुस्माना कशीं जियेतात. थोड्यांनी घडये आमचेर व्हडले अपराध केल्यात, थोड्यांचे धाकटे अपराध केलोल्यांक, व्हडले अपराध केलोल्यांक सगल्यांक आमकां बोगसूंक देव आपयता. आमी बोगशिता तेन्ना ते तांच्यांनी केलां तें सारकें न्हय जाल्यार सारकें म्हूण सांगना, मानून घेना. जें सारकें ना तें सारकें ना, पूण सारकें ना म्हूण सांगतात ना पुर्यान आमच्या काळजान राग आनी विंगास आमी धरून रावना. तो मागीर आमच्या आत्मीक जिविताचेर तिचो प्रभाव पडटा. थोडे फावटी कुडीचेरूय प्रभाव पडटा, फिजिकल हेल्थ. ह्या पासत देणे मागुया. बाबा भयण आसा तांकां मानून घेवंक, वायटाचेर निशेध मारूंक, पूण काळजांतान बाराबर तांकां बोगसून हें दिवंक. देवाचो आदार, देवाची कृपा आमकां मागुया. बेठोनेक आमी गायन गावुया C3 आमची सगळीं गुपीत चिररां पान 27 C3 पेज 27. आमची सगळी व्हडली दुकां, आमचे आवडे, आमची काळजां, तुकाच भेटोयता दोनया. तुजे भेटे बरी सगळे जावंक आमी उड्याचे तशेंच जावं सोऱ्याचे पेमे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजे भेटे बरी सगळे जावंक आमी उड्याचे कुडके, तशेंच जावं सोऱ्याचे पेमे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भावां भयणांनो, हें आमचें बलिदान सुरपदविदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाने मोहिमे आमच्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पण मानून घेऊ. सर्वेस्परा, तुजे काकलोतीन तुका भेटोवंक फावो केल्लीं ही पवित्र सुबेची दानां प्रसन्न जावन स्विकार कर आनी तुजे पदवेन आमच्या सुडवंडाराच्या गुठांत ती बदल म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं तुज्या शिम्म्या नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सोयी परतून दिलें. देखून सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वे तुका वाकाणटा तारण मेळलोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका थळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सोबा. त्या खातीर सगळे देवदूतां सांगाती आमी सदांकाळ संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तीच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gud, संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमची सोडवण केली. आमची देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाकीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान ओतोरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलोतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलोत कर म्हूण आमी मागता. अशें भागिवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, भागिवंत जुजे तिचो पोती, भागिवंत दोन दुतांनी सुरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. आमचे बापा ही मागणी अनेक पावटी आज म्हणटा आसतना मारिया फ्रांसिस्का ही आमच्या भयणीक सुर्गीचें सुख फावो कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी.
सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान उतरेकतले आमकां तुजी उदार काकलो 300 पदकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. तुका आमची गरज, जेजूक आमच्या काळजांत शेवतर हें गायन गावया. D40 पान 71, D43 पेज 71. तुका आमची गरज आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तकलेन जशें सांगलें तशें आमी तुका वेळार मनशाक शिकोव. Get on your table.
प्रार्थया. सर्वेस्परा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी घेतला, ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां धिरायेन सांबाळूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ भाव बिरानो, आज सांजे 6 वरांचेर नमोशीत कपेलांत मीस आसतलें 13 तारीख. सोनवारा दीस, शुक्रारा दीस सदांचे भाशेन शुक्रारा दीस म्हणजे फाल्यां सांजे 6 वरांचेर मीस, एडोरेशन, प्रेज एंड वर्शीप आनी युकरिस्टीक ब्लेसिंग आनी हात दवरणी. शुक्रारा दीस सोंत म्हणटच मिसा येवपरी 6:30 वाजता पयलें मीस, दुसरें 7:30 वाजता आनी तिसरें इंग्लीश भाशेन 9:15. पयलीं 2 मिसां कोंकणी भाशेन आसतलीं, तिसरें मीस 9:15 आनी मागीर सांजे 15वेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. 15वेर युनिटी काप चलतली. ह्या पासून तुमी वेळार येवचें. तरणाट्या लागीं मागला हांवें वेळार सुरू करूंक, कित्याक मीस आसा. मीस चलतलें आनी मीस चल्लें जाल्यार तुमी वेळार येना जाल्यार थोडी युनिटी काप होल्डाचेर दवरचें पडटलें. फर्स्ट प्रेफरन्स आमी दिवपाक जाय. स्पिरिच्युअल एक्टिविटीज बंद करिनासतना जें कितें आमचें करूंक जाता तें करूंक जाय. ह्या पासून ओडेजांक ते आपयतले. 6 पासून पुरो टुर्नामेंट करपाक, इवन हिरोज दाखोवपाक. ह्या पासून तुमी वेळार येवचें. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्याक सोबी आसूं. आनी सर्पदविदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामियेलीक. सामियेल महाबुडव्या, लोड्याच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सयतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक एमकोणांत लोटून घाल, कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झोल पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. E3 बापा तुका आर्गां दिता, पान 70 आनी 7. E3 पेज 77.